सीएमान एश्युरन्स दिला की आपण डेलिगेशन घेऊन हांगासर म्हादई खातीर प्रायम मिनिस्टरा कडेन वता ताजेर तुमी इतके वर्सां लढो दीत आसा तुमकां कितें दिसता की तो तेणे एश्युरन्स दिला सारको आसा काय ना? आमच्या मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत जेन्ना चर्चा जाली म्हादई संदर्भात तेन्ना एक आश्वासन दिल्लें आसा. ते आश्वासन म्हणजे प्रधानमंत्र्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन वयतलो म्हणून. हेच्या पयलीं सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ हेल्ले आणि त्याच्या उपरांत सुद्धा जे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आसा प्रकाश जावडेकर यांच्याकडेनूय शिष्टमंडळ आम्ही हेल्ली. हो प्रश्न जो आसा हो न्यायप्रविष्ट आसा. सर्वोच्च न्यायालयान ह्या प्रश्नाची सुनावणी जावपाची आसा. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिन्ही राज्यांनी आपल्यो विशेष याचिका ज्यो आसा त्यो दाखल केल्ल्यो आसा. तेतून म्हादई जल विवाद लवादान जो निर्णय दिल्लो आसा तो निर्णया विरुद्ध आपणाक जे पाणी वाटप केल्ले आसा ते मान्य ना अशें तिन्ही राज्यांनी सांगून ह्या संदर्भात याचिका दाखल करून आपलो जो वाटो आसा तो वाडोवन मागलेलो आसा. तिन्ही राज्यांचो हो विवाद जो आसा हो सहजासहजी सुटप कठीण आसा. सध्या कर्नाटकान ह्या म्हणजे कळसा प्रकल्पाचे जे काम आसा ते पुराय केल्ले आसा आणि ते पुराय केल्ल्या कारणान पाणी भरपाक खातीर जी व्यवस्था करपाक जाय ती तेंच्यांनी केल्ली आसा. कळसाचे उदक जे आसा हे उदक मलप्रभेन व्हरपा खातीर तेंच्यांनी सगळ्या प्रकारचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो थंय उबारलेलो आसा. आणि अशा पार्श्वभूमीचेर म्हाका दिसना की सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व्हरून ह्या प्रश्नाचेर न्याय मेळटलो. हांव गोवा सरकाराक विनंती करूंक सोदतां की सध्या जी सर्वोच्च न्यायालयान आणि म्हादई जलविवाद लवाद यांच्या समोर ज्यो याचिका आसा त्यो सशक्तपणे गोंयची बाजू जी आसा ही मांडली वयतली आमच्या वकिला मार्फत. त्याच्या खातीर प्रयत्न करपाक जाय आणि त्याच्या खातीर जे आवश्यक पुरावे जे आसा हे पुरावे आम्ही सादर करपाक जाय. जो छारतेचो मुद्दो जो आसा जो सध्या मुख्यमंत्र्यान लावन धरलेलो आसा त्या मुद्द्याच्या संदर्भात जो अहवाल जो आसा हो नॅशनल हायड्रॉलिक संस्था जी आसा रुरकीची त्यांच्या मार्फत हायड्रॉलॉजीच्या संस्थेमार्फत जो अहवाल तयार जातलो तो अहवाल सादर करून एकंदर आमच्या गोंयच्या सलायनिटीचेर क्षारतेचेर कसो दुष्परिणाम जातालो आणि तेका लागून गोडे उदक जे आसा हे कशें कमी जाताले हे जर दाखवून दिले आणि पर्यावरणाचेर आणि वन्यजीवाचेर हाचे खूप घातक परिणाम जातले. त्याचबरोबर लोकजीवन जे आसा गोंयचे हे संकश्टान सापडटाले. कारण जवळजवळ 43% लोकांक पिवपाचें उदक जे आसा हे दिवपाचें काम ही न्हंय करीत आसा आणि तेका लागून खंयच्याय पद्दतीन कळसा भांडुरा प्रकल्प जावप हो गोंया खातीर घातक आसा. हो मुद्दो जो आसा हो मुद्दो व्यवस्थित न्यायालया समोर मांडप ही खूप गरजेची गजाल आसा. कारण आता हो विषय न्यायालया कडल्यान सुटावो जावपाची म्हाका आशा दिसता. आणि ह्या संदर्भात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व्हरून ह्या संदर्भातली संवेदना आम्ही प्रधानमंत्र्यासमोर मांडूंक शकता. पण म्हाका दिसना की प्रधानमंत्री असो किंवा बाकीचे हेर केंद्रीय मंत्री असो ह्या संदर्भात गोंयांक ठोस आश्वासन दितले अशें म्हाका दिसना.